Already आमी हांकां धाडलें. Action will be taken. Yes. All hoardings. आणि 2-3 कडेन आमकां complaints जाल्या तुज्यो. So all the complaints have been bunched and sent it to the district collector for action. So how many like that? How many people have been banners and how many hoardings? No, presently there are no hoarding, no banner, except there are few which has not been attended. We have instructed both the district collector to act upon whichever has been specified. इलेक्शनाचेर जागृती करपाक म्हूण गोंयच्या वेंचणूक आयोगान ताळगांव रॅली काडली. ही आमी एक रॅली काडलेली आसा, एक अवेरनेस रॅली आसा ती एथिकल वोटर सगळ्यांनी वोटींग करपाची. ह्या खातीर आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी रॅली काडलेली आसा. तेन्ना आमी स्टार्ट केली स्टार्ट केली रस्ता मंदिराक आनी तालिगांवचे भितर जाता आमी आतां स्वताची देवळाची एंड काबार करता. शुक्रारा बीजेपीचे आनी कांय अपक्षांनी उमेदवारी अर्ज भरले. पणजे मनोहर पर्रीकाराक घेवन बीजेपी उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी ताळगांवचो उमेदवार दत्तप्रसाद नायकान उमेदवारी भरली. सगळ्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी ताळगांवच्या सगळ्या जनतेच्या आशिर्वादान हांव हांगा फुडें सरिल्लो आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट आनी दुसरो अनएम्प्लॉयमेंट ह्या दोनूय मुद्द्यांनी सारक्या ताळगांवच्या लोकांक फाटल्या 5 वर्सांनी खूब त्रास जाल्ले आसा. सो येणारे 5 वर्सां हे सगळे विशय सोटोवपाचो, उदकाचो, सेवरेजीचो आनी रस्त्याचो आनी विदीन टायम बाउंड लिमीट. आयज सिद्धार्थ कुंकळकारान कॅन्डिडेटचेर आपले फायल केल्ले आसा आनी आमी हो सीट गेल्या खेपे पेक्षा चड मार्जिनान लागतले हाजेर म्हाका विश्वास. पण ह्या फावटी बाबूश बोन्सरत हांगासून सांताक्रूजच्यान पणजे आयला, सो ताजो इफेक्ट आनी राजू सुकेरकरूय कॉन्टेस्ट करपाचो आसा. हांव दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचेर कॉमेंट करिना, पण हो प्रश्न तुमी विचारूंक जाय की थंयच्यान हांगा कित्याक पावलो तो. आनी राजू सुकेरकर जो हांव दुसऱ्या कॅन्डिडेटांचेर कॉमेंट करिना. कुमार जुयेचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट पांडुरंग मडकयकारानूय उमेदवारी अर्ज भरलो. 100% आमकां खात्री आसा की आमी जे टार्गेट दवरलेले आसा ते पूर्ण जातले. थँक्यू. म्हाका MGP ते आतां कॅन्डिडेट आसा म्हणूनय खबर ना. आसा जाल्यार कोण कॅन्डिडेट तो कोण तो म्हाका कांय फरक पडपाचो ना, कारण हें पंचायत इलेक्शन न्हू, हें विधानसभेचें इलेक्शन. सो म्हाका दिसना कितें फरक पडटलो म्हणून. थिवेचो बीजेपीचो आमदार किरण कानोळकारानूय म्हापशा उमेदवारी अर्ज भरलो. फाटले फावटी आमची एक 1100ची लीड आसली, पूण हे फावटी लोकांनी लीड वाडोवचें म्हणून ठरयल्लें आहा आनी बहुमतान हे फावटी आमचो थिवेचो भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलोच. फातोड्ड्या दामू नायकान कॅन्डिडेटचेर फायल केलो. आमची फक्त मोख आसा फातोर्डा जिखपाची. खूब जाण जे गेल्ले आसात आमकां पासून पयस जाल्ले गैरसमजान, ते सगळे परत आयिल्ले आसा. तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आनी त्याच बरोबर आनीकय येतात आनी त्याच बरोबर जे जे स्तराचेर आमकां तेंको नाशिल्लो तेय लोक आतां येवंक लागल्यात. वास्को बीजेपीचो बंडखोर अपक्ष कॅन्डिडेट दाजी साळकारान उमेदवारी घाली. वास्को खातीर नॉमिनेशन भरलां एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून. आनी आज पूर्ण वास्कोचो डिमांड आशिल्लो की खंय तरी एक आमी सगळ्यांनी फॉर्म भरचो म्हणून आज तो भरिल्लो आसा. आमी वास्कोकारा खातीर आमी फुडें सरल्या, खंय तरी डेव्हलपमेंट जावचो म्हणून आमी फुडें सरल्या. गेली 25 वर्सां आमी पळयतात की सगळे जे आमदार मंत्री येतात ते खंय तरी आपलो स्वार्थ पळोवन वास्को खातीर कोणूच चिंतपी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.